Psalm chapter 118 verse 6. Seris por muja pakche kasa, कसलीच बिरान म्हाका ना, मुनीस म्हाका कितें करूंक शकता. Psalm chapter 56 verse 3. म्हाका बिरान दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरता. Psalm chapter 147 verse 3. पापसाली काळजा तो बरी करता आणि तांचे गाय तो बांधता. एवकरिस्ताची असर्या नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. John chapter 6 verse 35. जेसून तांकां सांगलें, हांव तो जिविताचो उंडो. म्हजे सृश्टी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचो ना. John chapter 11 verse 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. John chapter 7 verse 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. John chapter 14 verse 6. जेसून ताका जाप दिली, हांवच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. John chapter 10 verse 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. Matthew chapter 14 verse 27. पूण ते सगळे जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवच तो, भिये नाकात. John chapter 12 verse 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतालो काळोखांत उरचो ना. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, म्हजे समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. John chapter 14 verse 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.